मडगांव पालिकेन घराघरांनी वचून कोयर एकठांय करपाचें काम फक्त एकाच वॉर्डांत सुरू केलां। सत्ताधारी नगरसेवकाच्या वॉर्डांनीच कोयर एकठांय करपाक लागिल्ल्यान विरोधी नगरसेवक चाळवल्यात। मुखेल अधिकारी म्हणटा सध्या कामगार आनी सुविधा सगळ्या वॉर्डांत जाय तितल्यो नात, त्यो जाग्यार पडटकूच सगळ्या वॉर्डांनी काम सुरू जातलें। मडगांव पालिकेन 1 जुलै सावन मडगांवांतल्या फक्त एका वॉर्डान घराघरांतल्यान कोयर एकठांय करपाक सुरवात केल्या। मात सध्या फक्त सत्ताधारी गटांतले नगरसेवकांच्या वॉर्डांनीच कोयर काडप चल्लां म्हूण विरोधी नगरसेवकांचो बोवाळ। एक फोन देखू मान म्हाका सांगना म्हणजे भय तुगेले वॉर्डा आम स्टार्ट कोताया म्हण तेन्ना अवेरनेस प्रोग्रामूय मुगेलो जालो ना। आमकां सांगनाचो बायपास कोता आनी कोत्ता तांकां जाय तेश कोत्ता, आमकां कांय कॉन्फिडन्स आमी घेयना। जरी तर तुमचे कडेन एक मेन पावर आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर कमी आहा जाल्यार यू कॅन वेट फॉर अनदर 10-15 days and you can start as many as watts, like more than 10 watts you have to start, so that कितें जाता अवेरनेस लोकांक वयता। राजकारण करनासतना खंयचे सिंगल एक काडयेचें राजकारण करनासतना हो डोर टू डोर प्रोग्राम स्टार्ट करचो आमचो फुल सपोर्ट आसा। मुखेल अधिकारी नारायण सावंत म्हणटा सध्या कर्मचारी कमी आसात। कामगार आनी साधन सुविधेचो प्रश्न सुटल्या उपरांत सगळ्या वॉर्डांनी कोयर एकठांय करपाक सुरवात करतले। there was a shortage of manpower and therefore we ट्रेस स्टार्ट करू शकूना। सो आमी ऑलरेडी 200 लेबरर्स आनी ट्रक्स हे केले आनी DME इज अबाउट टू एप्रूव, म्हाका दिसता एप्रूव ऑलरेडी जालें आसतलें। सो तें जातकीर आमी वी हॅव ऑलरेडी ड्रॉन द प्लॅन आनी वील गो इन अ सिस्टमॅटीक फॅशन। 1 म्हयन्या भितर म्हाका दिसता 1 म्हयनो हांव तुका मॅक्सिमम म्हणटा, पूण आमी सगळ्या एंटायर म्युनिसिपल कावन्सिलाक वी स्टार्ट विथ द ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। आता पळोवया गोंयांतल्यो हेर वाठारांतल्यो कांय खबरो। डॉक्टर मोहनाचे डायबिटीज स्पेशालिटी केंद्र गोंयान पणजे कांपालार सुरू जाला। पणजे एका हॉटेलांत जाल्ले केंद्राचे उक्तावण सुवाळ्याक भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार आनी PWD मंत्री सुदीन ढवळीकार आशिल्ले। And we wish to collaborate with the government, with the university, with the public, with organizations. Our mission is not just come and make a clinic, make some money, and then not at all. That has not been there right from the beginning. Right? My father's days was not there. We do much more than that. केरी सत्तरीच्या विवेकानंद पर्यावरण जागृती फौजेन इको कल्चरल फिस्ट दवरला। शुक्रारा पणजे मिनेजीस ब्रागांजा सभाघरांत महोत्सव जातलो। इन्स्टिट्यूट ऑफ मिनेजीस ब्रागांजा हांच्या कोलॅबोरेशनान 4 जुलै सांजे 4:30 ते 6:30 ह्या दरम्यान इको कल्चरल फिस्ट किंवा आमी ताका मराठीन वसुंधरेचा ठेवा असो एक किंवा वेद वसुंधरेचो असो एक कार्यावळ आंखल्या। पर्यावरण जागृती करपा खातीर असो एक वेगळो कितें तरी कार्यक्रम। द गोवन ह्या सप्तकी दिसाळ्याचो लकी ड्रॉ बुधवारा मडगांवां जालो। पर्राचो CG कार्वालोचे नांव लकी ड्रॉन आयलें। ह्या वेळार 10वेच्या परीक्षेत बरे मार्क मेळिल्ल्या भुरग्यांचो मडगांवची आदली नगराध्यक्ष पियेदाद नोरोनान भोवमान केलो। First of all, I thank the management for giving me this opportunity to be here, and I congratulate the students. Always think positively, never turn back when you put your foot forward. Don't ever turn behind, and always be positive. Always there are ups and downs, but don't ever think of negative way. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। 48व्या अस्तंत विभागी टेबल टेनिस सर्तीक ब्रेस्तारा सावन सुरवात जाल्या। LICची ही सर्त पणजे कांपालार इंडोर स्टेडियमार चल्ल्या। सर्त शुक्रार मेरेन चलतली। सर्तींतले पयले 4 खेळगडे अखिल भारतीय LIC टेबल टेनिस सर्तीक पात्र थारतले। राष्ट्रीय पांवड्यार खेळपी प्राजक्ता तिपळे आनी श्रुती तलनीकर सर्तींत खेळटात। ऑर्गनायझेशन खूप छान केलेलं आहे गोवामध्ये आणि जे काय व्हेन्यू आहे किंवा हॉटेलचं राहणं वगैरे आहे इट इज गुड। लास्ट इयर पण मी खेळलेले आहे ह्या सगळ्यांबरोबर, आता पण खेळणार आहे। आय एम व्हेरी एक्सायटेड टू प्ले विथ देम
आणि सगळे फार एनकरेजिंग असतात. जे अपोनंट्स आहेत ते पण खूप एनकरेजिंग आहेत. म्हणजे लाईक स्पोर्ट्समन स्पिरिट खूप चांगलं आहे स्टाफमध्ये. सो इट इज ऑलवेज फन टू प्ले विथ देम. It is good to play with them. Everybody is so enthusiastic for the tournament. We also enjoy a lot with them. Though everybody is so aged, still they want to play, they want to win. Their sportsman spirit is so good. We seriously like them to watch play. इतल्याने खबराचे हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.